होंडा पंचायतीच्या हद्दीत येवपी सालेली ह्या वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्ल्यान थंय आतां कोयराच्यो राशी जाल्यात। तशेंच कोयर कुशिल्लो आसा। होंडा पंचायत सदचो कोयर एकठांय करून ताचो विल्लो लायता। मात इतकें आसून लेगीत कांय लोक ह्या वाठारांत परत परत हाडून कोयर उडयतात। अशें कित्याक हें कळना। ह्या कोयरात चिकन सेंटराचो कोयर तशेंच हेर तरेचो मांसाचो कोयर लेगीत आसता। पंचायतीन कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावे लोक करतात। सध्या आमी वाळपे होंडा रस्तो आहा ते सालेली थंय हांगासर आसा आनी आमकां दिसता तो ह्यो मोठ्या प्रमाणात जो कचरो आहा तो दिसता। आपले जो परिसर निवळ दवरला तरच तो निवळ उरतलो। ह्यो जो परिसर येता तो होंडा पंचायतीन येता आनी होंडा पंचायत घराघरान जो सुको कचरो जसो ओलो कचरो तशें कमर्शियल ते दुकानां आसा त्यांचो कचरो ते डेलीचे डेली घेता। पूण ह्यो कचरो कोण हाडून उडयता हेजो प्रश्न आसा। कित्याक हांगासर जे बॉयलर कोंबडी आसा तशेंच घरातले तशें दुकानांतलो जो कचरो आहा तो हांगासर उडयलो गेलो वयता। ह्याच्या सायडीक प्रॉक्टर एंड गॅम्बल कंपनी आसा तशेंच सायडीक बस स्टँड आसा आनी लोकांची येता वयता ह्यो मेन रस्तो आसल्या कारणान सायडीकच ह्यो कचरो उडयता आनी ताका लागून खूब दुर्गंधी पसरलेली आसा आनी रोगराई वाडपाची शक्यता आसा। ताका लागून होंडा पंचायतीन हेजेर कडक कारवाई करून एक्शन घेवपाची गरज आसा। आतां आमकां खबर आसा जो कचरो आसा ताजेर विलेवाट लावपाची पंचायतीचे जो प्रकल्प आहा तेतून कचरो व्हरता पुणून लोक कोण तरी जे पयशे चुकोवपा खातीर ह्यो कचरो उडयता अशें परिसरासान म्हणजे एकंदरीत आमकां दिसता। ह्यो जो कचरो आसा ताका लागून जो आतां वारें येता परत ही जी वनराई आसा ताका लागून ताजी हानी बी जाता आनी हेजेर लोकांचे बी हांगातले म्हणणे आसा की ह्यो कचरो उडयल्या कारणान तांकां त्रास येता आनी ताका लागून अशें जे कचरो कोण चोरून उडयतात तेजेर कारवाई जावपाची गरज आसा। खुबशे जाणांनी सांगले की रातचे बी हांगासर कचरो उडयता कित्याक कोणाची ह्यो सायडीक येयल्या कारणान कोणाची नजर वचना। ताका लागून पंचायतीन बेगींतल्या बेगीन हेजी कारवाई करपाची आनी कोण उडयतात तेजेर